हालीच हायकोर्टान जी ऑर्डर पास केली की दोनूय कोणे इंजेक्शनां घेतल्या बोथ द डोजीस हांकां गोंयांत येवपाची परवानगी दिवची विदावट RT-PCR नेगेटीव इज अ वेलकम डिसिजन, अ गुड डिसिजन फॉर ट्युरिझम इंडस्ट्री टू स्टार्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा. जे 6 म्हयने जाले ट्युरिझम इंडस्ट्री बंद पडलेली आहा आनी स्लोली स्टार्ट जाताली आनी RT-PCR नेगेटीव सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसली. तितून खुबशे जाण ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाचे बंद जाले. गोंयकाराक जो सर्वसामान्य गोंयकार आहा हाका खूब त्रास जालो. गेले 5 म्हयन्याचे इन्स्टॉलमेंट बँकेचे तेजे उरले. कोणे धाकटुले रेस्टॉरंट घातलेले, धाकटुले किचन चालू केल्ले, कोणे मोटरसायकल पायलट याने नई मोटरसायकल घेतलेली, कोणे रेंट कारा खातीर एक गाडी घेतलेली, कोणे नई टॅक्सी हाडलेली लोनाचेर. तेजे 5 म्हयन्याचे इन्स्टॉलमेंट बँकेन फाटीं उरले. बँक घरा लागीं सोदपाक सगळे आमच्या गोंयकारांक भोंवपाक लागली. नोटिसी इश्यू जाल्यो, थोड्यांक फायनल नोटिसी इश्यू जाल्यो. खुबशे बँकेनी म्हाकाय फोन मारचो पडलो की तुमी आमच्या गोंयकारांक समजपाची गरज आहा, कित्याक तेणी मुद्दम हे इन्स्टॉलमेंट चुकोवंक ना. इन्स्टॉलमेंट चुकल्या कित्याक गोंयांत ट्युरिस्ट ना. आमचे ट्युरिझम रिलेटेड बिजनसीस व्हडले लोन NPA जावपाच्या हेचेर पावल्ले. थिंगासोर सेंटराचे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे एक डिसिजन जालें की यू रिएप्रोप्रिएट दॅट अमावंट, म्हणजे होल अमावंट फुडें व्हर आनी इंट्रस्ट चालू उरो न्ही, इन्स्टॉलमेंट जे आहा ते फुडें व्हर. थोड्या जाणांक करपाक मेवले, थोड्या जाणांक करूंक मेळूंक ना. स्पेशली कोऑपरेटीव सोसायटी, गोंयचे कोऑपरेटीव सोसायटींसून जे मनशांनी लोन घेतलो तांकां कंपल्सरी इन्स्टॉलमेंट भरचे पडले. आयज जर तर गोंयकारांनी हे लोन परत भरपाक जाय बँकेचे, म्हणजे इन्स्टॉलमेंट परत चालू करपाक जाय, बिझनस चालू करपाची गरज आसा. बोथ द डोजीस कोणें घेतल्या तांकां गोंय सरकारान आनी हायकोर्टानूय परवानगी दिल्या भितर येवपाक. आनी म्हाका दिसता स्लोली बिझनस स्टार्ट जाता. हितून हांव आनीक मागणी करता सरकारा कडेन. आयज सांजची आमची मिटींग आहा. ह्या मिटिंगेक म्हाजी मागणी आसतली की खुबशे गोंयांत जे लोक येता, ट्युरिस्ट येता, ते काजिनोनूय वयता आनी आयज काजिनो आमच्या गोंयांत बंद आहा. 50% कॅपॅसिटी काजिनो सगळे COVID-19 प्रोटोकॉल्स घालून चालू करचे. कित्याक आमी पळयता ट्युरिस्ट जितके गोंयांत येता हेची संख्या मातशी वाडटली काजिनो चालू जायत. आयज थोड्या हॉटेलांक 15 रूम आहा, कोणाक 10 रूम आहा, कोणाक 9 रूम आहा, कोणाक 20 रूम आहा. 5 स्टारांनी रेटी कमी केल्ल्यो आहा. जे 3 स्टारांनी ट्युरिस्ट वयता ते आयज 5 स्टारांनी रावपाक लागलेले आहा. कित्याक जी 5 स्टाराची रेट 15,000 आहली ती 8,000 वीथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर जाल्ली आहा. आनी बारीक हॉटेलांक, गेस्ट हावजांक मार बसलेला. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जेणे बिझनस चालू केला, स्पेशली आमचे एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, हांकां त्रास जाल्लो. आनी टू रोल दीस बिझनस बॅक अगेन वी नीड टू स्टार्ट ऑल द अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्युरिझम. हांव आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्टाक, चीफ मिनिस्टराक विचारून तांकां आयज परवानगी दिवपाक सोदता की हे धाकटुले ज्यो कॅटामॅरन आहा हॅविंग अ कॅपॅसिटी ऑफ 120 तेणी 60 लोकांक व्हरोंक जातले. ह्यो धाकटुल्यो बोटी आहा, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 15 तारखे नंतर चवथ जाली तशीच 15 तारखे नंतर तुमी ह्यो वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू करा विथ
प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग, थिंगासोर कंपल्सरी वेरिंग ऑफ मास्क, आणि जी कॅपॅसिटी कोणाची 20 सीटर आहा तेणे 15 पॅसेंजर व्हरपाचे, कोणाची 24 पॅसेंजर आहा तेणे एक 16-17 पॅसेंजर व्हरपाचे. एक 5 पॅसेंजर कमी करून तुम्ही बोटी सोडा, तुमचे धंदो परत चालू करा. आमकां सजमावंक जाता. तुम्ही आमचे कडेन डेलिगेशनां घेवन येयल्ले गोंयचे लोकल लोक की आमच्यो कॅटमॅरन 60 पॅसेंजर आहा, आमी 13 चालू करूं. आमी म्हटलेले राव 15 तारीख पासून पळोवया. सो आमी धंदो परतून चालू करपाची गरज आहा. हितून आमचे गोंयकारांक जे तितून एम्प्लॉयमेंट घेता, जे कामाक आहा, आनी जो कोण ओनर आहा तोय आमचो गोंयकार. सो तेजे एलायड एक्टिविटीज ज्यो आहा, एलायड जे लोक काम करता थिंगा वेगवेगळे हितून, तांकां परतून कामाक वचपाची संदी मेळटली. इन द इंट्रस्ट of the educated unemployed youth who have already started this business, we need to start water sports activity. Also, I will request Chief Minister to start after 15, or I don't know whether he wants to start from tomorrow, today or tomorrow. जे कझिनो आहा गोंयान, तितून खूब ट्युरिस्ट आमचे गोंयान येता टू गो इन द कझिनो. सो हे 50% कॅपॅसिटीचेर ऑर 60% कॅपॅसिटीचेर चालू करपाक परवानगी तेणी दिवची, अशें हांव आयज चीफ मिनिस्टरा कडेन 4 आमची मिटींग आहा, तितून हांव डिस्कस करून हे आमचो मुद्दो मांडटलो. स्पेक्युलेशन इज ऑल स्पेक्युलेशन. सी, इलेक्शन्स आर कमिंग क्लोजर. एवरी पॉलिटिकल पार्टी will want whoever is a working MLA to join them. So सगळे जाण प्रयत्न करता. आप पार्टी सगळ्यां कडेन वयता, बरे बरे कोण कॅन्डिडेट आहा तेंचे कडेन वयता आनी तेणी वचपाकूच जाय. देर इज नथींग रॉंग. BJP पार्टी will also take MLAs who want to join in BJP. जो तर अशें तांकां दिसता की काँग्रेसीन आनी कोण उरल्या तांकांय ऑफर दितले ते. अशें न्हू की कोण ऑफर दिना. सगळे पॉलिटिकल पार्टीज, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज who thinks, the think tank thinks that somebody is good in the opposite party, they will definitely give them offer to join this side. फाटल्या दिसांनी स्पेक्युलेशन आसलें जयेश BJPन येता, तेजे कडेन कोण तरी गेल्ले आसतले न्हू, ताका आपयल्लो आसतलो की तूं यो म्हणून. सो अशें आसूंकूच शकना की एवरी पॉलिटिकल पार्टी don't want to take MLAs, sitting MLAs who are going to get, their tenure is going to get over. आणि 2 महिन्यांनी टेन्युअर सोंपता, 2-3 महिन्यांनी. सो कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, आमचो टेन्युअर काबार जाता. देन यू कॅन यू हॅव टू थिंक वीच पॉलिटिकल पार्टी यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट बॅक अगेन. जे कोण थोड्यांक खूब जाणांक ऑफर येतल्योच, देर इज नो डावट अबाउट. सर, तुम्ही की जे लोन आहा, आता कोणे लोन घेतला नॅशनलायज बँकेन, तेका तो लोन तो फुडें वयता, म्हणजे जे इन्स्टॉलमेंट आहा ते बॅक अगेन रिस्ट्रक्चर. इट्स कॉल्ड रिस्ट्रक्चरींग. हय, इट्स कॉल्ड रिस्ट्रक्चरींग ऑफ लोन. सो दे आर रिस्ट्रक्चरींग. ऑल नॅशनलायज बँक आर रिस्ट्रक्चरींग द लोन अँड दॅट अमाऊंट विच इज गेटिंग NPA इज कॅरी फॉरवर्ड. म्हणजे ते अमाऊंटाक एड जाता, पण तुजो इंट्रस्ट चालू उरता. फूल अमाऊंटाचेर इंट्रस्ट चालू उरता, इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट चालू उरता. सो आमकां लोकलांक ते त्रास, गोंयकारांक त्रास, कोणाकूय त्रास. कोणें लोन घेतला ताका त्रास आसा, कित्याक तुजो इंट्रस्ट इतलो आसता ते एमावंटाचो, तेचेरूय तुका इंट्रस्ट फारीक करूंक जाय. हितून कितें म्हणजे हितून कांयच कमी जावंक ना कोणाक. सगळे लोन आहा ते फारीक करचेच पडटले. So you said that you are going to tell the CM to start water sports. No, water sports is our subject. Yeah. We are going to start water sports on 15th of September with proper COVID protocols. The capacity of the water sports catamarans, धाकटी कॅटमॅरन जी पणजे भोंवता, तेजी जर 120 आहा जाल्यार ताका 60-70 पॅसेंजर आमी दितले. म्हणजे एक 40 पॅसेंजर कमी करून, 30 पॅसेंजर कमी करून, 100तले 30 पॅसेंजर कमी करून 70 पॅसेंजर तूं व्हर. अशें करून हो धंदो चालू करप. कित्याक आमी पळयलां की ट्युरिस्ट गोंयांत येत आहा आनी इवन थिएटर्स चालू करचे म्हणून गव्हर्मेंटान डिसिजन दिलें. सो हे जे कॅटमॅरन बीन आहा ते ओपन एअर आहा.
So we can start this activity, water sports activity on the beach also. Beacha वयली वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 15 तारखेरसून आमी चालू करतले. आनी हांव हे चीफ मिनिस्टराक आयज सांगतलो की आमी अशे कोवीड प्रोटोकॉल्स फॉलो करून आमी हे 15 तारखेरसून आमचे गोंयकारांचो धंदो बिझनस ऑफ आवर लोकल गोवन्स वी विल स्टार्ट इन्क्लुडींग शेक्स. आमी ऑक्टोबरानसून शेकां स्टार्ट करपाक जाय आनी ह्या म्हयन्यान तेजो प्रोसिजर चालू करपाक जाय. म्हणजे ट्युरिझम डिपार्टमेंटान हांवें बाबूक तेदूच सांगला ट्युरिझम मिनिस्टराक की ह्या म्हयन्यान तुजो प्रोसिजर चालू कर सप्टेंबरान. सो दॅट प्रोसिजर बाय द टायम इट गेट्स ओवर विल बी 28th of September. फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर ती शेकां चालू करूंक जाता. कित्याक हितून व्हडलो रोल आसता आमच्या हेचो डिपार्टमेंट ऑफ CRZाचो. GCZMAचो रोल आहा. GCZMAन NOC दिवची पडटा. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हॅज टू गिव NOC टू ट्युरिझम डिपार्टमेंट. ट्युरिझम डिपार्टमेंट वील देन स्टार्ट द प्रोसिजर ऑफ अलॉटिंग द शेक्स. कित्याक तांकां कितें हें करपाची गरज ना ह्या वाटी लॉटरी विटरी. कित्याक सेम पीपल आर 3 years तेंचो ह्या प्रोसिजर आहा तो कंप्लीट जाल्लो. सो तेच लोकांक दिवप न्हू ते शेक. आनी ही फी जी आहा ती आमी रिक्वेस्ट केल्या 25% करची म्हणून. 80,000 आहा ते 20,000 जावचे. I am not risking the tourist life because right now the sea is very rough. How it will be I'm not possible? talking today. I'm talking about Yeah, after 15. 15 also. Yes. We will see the weather conditions and start now. Weather condition बरें आहा जाल्यार आमी 20 तारखेरसून वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू करतले 15 तारखेरसून. सो वेदर बरें ना जाल्यार आमी 18 तारीख करतले 20 तारीख करतले. बट एवरी इयर वी स्टार्ट वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑन 15th of September एवरी इयर. So because of COVID we wanted to extend. But now, since all the other businesses have started following COVID protocols, आमी हें करूंक सोदता. कित्याक जे ट्युरिस्ट गोंयांत येता ते दोनूय इंजेक्शनां घेवनूच येता. बोथ द जॅब्स बोथ द डोजीस. 2 इंजेक्शनां कोणें घेतल्या कोविशिल्ड कोवॅक्सिन तांकांच गोंयांत येवपाची परवानगी आहा. सो वी वील फॉलो ऑल दोज प्रोसिजर्स and allow them to board the catamaran or the small boats, whatever are there, 12 seaters, 16 seaters, 20 seaters. हे आमी चालू करपाची गरज आहा. आमच्या गोंयकारांक त्रास जाल्ले आहा. तांकां इन्स्टॉलमेंट भरूंक जाय बँकेचो. तेंची फॅमिली पोसपाक जाय. तेचे भायर जे तेंचे वांगडा लोक कामाक आहा ते तेंचे घरा कडेन येता आनी रेशनाक पयशे दी म्हणटा. खंयचे दितले? खंयचे दितले? 1 म्हयन्याक हांव दितलो, फुडल्या म्हयन्यान खंयचे दितलो? सो आयज कोवीड नॉर्म्स फॉलो करून आमी धंदो चालू करपाची गरज आहा. नाजाल्यार आमकां आमचे लोकलाक आमच्या गोंयकारांक त्रास जातले. जे कोणें 2 इंजेक्शनां घेतल्या तांकां गोंयांत येवपाची परवानगी हायकोर्टान दिल्ली आहा. आनी कोवीड प्रोटोकॉल फॉलो करूंक जाय. हांव म्हणटा कितें की कझिनोची कॅपॅसिटी जी आहा तेजे 30% उणें कर, 40% उणें कर, पूण चालू कर धंदो. आयज गोंयकारांक त्रास जाल्या. बँक घेवन घरा बसता. एकट्याच्याच न्हू सगल्यांच्या. कोणें तरी मोटरसायकल घेतल्या. आतां म्हाजे कडेन एम्प्लॉई आहा. एम्प्लॉईन एक कार घेतलेली आनी तेजे इन्स्टॉलमेंट जो आहा 18,000 म्हयन्यान तो ताका फारीक करूंक जायना. सो बँक म्हणटा आमी आफ्टर 3-4 months तूं फारीक करना जाल्यार आमी तुजी गाडी विकतले म्हणून. सो हो भंय सगल्यांक जाल्लो आहा. कोणें भांगार दवरला बँकीन आनी लोन काडून खंयचो तरी धंदो चालू केला तेजे भांगार वयतले. सो आमी कोविडानसून भायर सरतना हो धंदो चालू करपाकूच जाय. धंदो बंद करूंक जायना फॉर एवर. इंजेक्शनां घेतल्या त्याच लोकांक गोंयांत परवानगी आहा येवपाची. कामाक ना तेका जो तर फुडले 6 म्हयने कोण हाडून जेवण दिता आनी कितें दिता जाल्यार बरें आहा. आमी म्हणना की आय एम सफरींग. आय एम सेयींग द एंटायर स्टेट इज सफरींग. एंड आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट बोथ द डोजीस कोणें घेतल्या दोनूय डोजीस कोणें घेतल्या दे आर सेफ. आतां म्हाजे फ्रेंड पासून तेतूंत हॉस्पिटलायज जाल्लो. तेणें एकूय डोस घेवंक ना. आतां कोणें सांगलें ताका 1 डोस घेयनाका म्हणून? ताका खंय कोणें तरी सांगलें खंय ते आफ्टर 2 years यू आर गोइंग टू डाय म्हणून. आतांच मरपाचो तो. डॉक्टरान सांगलें ताका की तुजी गॅरंटी ना. तेजे बायलेक सांगलें गॅरंटी तुज्या घोवाची ना म्हणून. आनी कितली एज तेजी? 48 years old man who is strong, built, good build.
got COVID because he didn't take the first dose also. Somebody told him if you take both the doses you will die after 2 years. So आताच मरपाचो. So in short what I am saying is both the doses कोणे घेतल्या ते tourists are welcome. Let us start the business in a phased manner. We are not saying that let us go and start 100%, but let us start the business in a phased manner. Instruct them, tell them very strongly that you have to do a thorough check. Casino open जाल्यार थिंगा check. आणि कितें वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओपन जाल्यार कॅटामॅरन थिंगा 70 पॅसेंजर आसूंक जाय. एक दोन पार्टीज जर चलान दिले कोणाक नॉट फॉलोईंग कोविड प्रोटोकॉल म्हणून चलान दिले, एवरीथिंग विल फॉल इन लाईन. बट यू कॅनॉट स्टॉप. हाऊ लॉंग वी आर गोइंग टू स्टॉप द बिझनेस? आय वॉन्ट टू नो दिस. आय अंडरस्टँड द वेव जी येयली आमच्या गोंयानूच येवंक ना, आख्ख्या इंडियेक येयली. लोक खूब मेलो, आमी दुखी आहा. पूण आतां 6 म्हयने जाले आमी घरा आहा, आमचे लोक घरा आहा. तांकां रेशन हाडूंक जाय घराक, तेंचे भुरग्यांची फी फारीक करूंक जाय. कोण एडवोकेट जावंक वयता, कोण डॉक्टर जावंक वयता, कोण इंजिनियर जावंक वयता, ताका 1 लाख फी आहा ताच्या भुरग्याची. ताका इन्स्टॉलमेंट आहा 20,000 रुपया 3 म्हयन्यांनी फारीक करपाचे. जो तर तेजो बापूय कामाक ना जाल्यार ते फारीक करूंक मेवचे ना. सो वी हॅव टू ऑल्सो अंडरस्टँड एंड बॅलन्स इट. सर तुमचो It is still not announced, but I am confident, and I am saying 100% confident because I am also going to email to his office, to Prime Minister's office, and also going to send a letter telling him the importance of this monument, the importance. हो जो आमचो फ्रीडम स्ट्रगलाचो जो ही झेल आहा, हितून फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ गोंयचे नासले. पयली इंडियेचे फ्रीडम स्ट्रगल. इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, दॅट इज इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया. जे फ्रीडम फायटर झगडटाले ते ह्या जेलीन तांकां ट्रान्सफर ऑफ प्रिजनर्स म्हणून हिंगा हाडून दवरताले फ्रॉम ब्रिटीश एम्पायर टू पोर्चुगीज एम्पायर. सो हिंगासर खुबशे स्वतंत्र सैनीक फ्रीडम फायटर्स हिंगासर ह्या जेलीन आहले. India's freedom struggle. That is why Prime Minister is going to come to inaugurate this very important historic monument of India. I am calling it a historic monument of India. हो जो आदल्या काळात बांदलेलो मोनुमेंट हो हिस्टॉरिक मोनुमेंट. पयशे हाडून तेका परत मरामत करून तो घोट केला आणि खंयच्याच 5 स्टार हॉटेलाक दिवंक ना. सध्या रिलेशन मागचो सीट मागता जे मतदारसंघ आसा आपण सगळे पैकी कितपत खरें आसा? आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें ऐकला आमकां दिवंक सोदता. हांव नाका अजून, म्हाका कांय कम्युनिकेशन येवंक ना. तुम्ही तशें काय मागोवंक ना तुका काय तुमचें येना? आमी कांय मागोवंक ना. पूण पण आमचो इंट्रस्ट आख्खे बार्देजान आहा, आख्खे गोंयानूय आहा. पूण तुमचे वैयक्तीक आनी बरे मनीस निवडून येवचे म्हणून आमी प्रयत्न करतले. बार्देशांत कितले बरे मनीस म्हणजे काम करपी मनीस. काम आमच्या बार्देजान खूब आहा आनी तितून बरे मनीस निवडून येवन आपल्या लोकांचे, आपल्या मतदारसंघाचे आनी गोंयच्या लोकांचे काम करपाक जाय. बार्देश तालुक्यात मायकल लोबो म्हणून कितले मतदारसंघाचे वर्चस्व आसतलें तुमचें? बार्देजान 7 आहा. आमचो इंट्रस्ट 7 आहा. सातांनी तुम्ही कॅन्डिडेट घातले ना आमचे कॅन्डिडेट म्हणटा पळय ते आमी पॉलिटिकल पार्टी वांगडा आसा. आमचे पॉलिटिकल पार्टीचे कॅन्डिडेट जिखचे म्हणून हांव 7 मतदारसंघांत वयतलो. तेचे भायर पेडण्यांनी वयतलो. तेचे भायर पार्टी म्हाका खंय खंय जबाबदारी दिता ते सगळे जाग्याचेर आमी. शिवोले मतदारसंघांतसून दिलायले लोक खंयच्या पार्टीचे निवडणूक लढयतले? ते आजुनूय तेणें डिसिजन घेवंक ना, पण बसता म्हणून डिसिजन आहा ते. सपोज तुम्ही म्हटलं की बीजेपी दावो करतले. सपोज बीजेपीन फाल्यां ना दिली जाल्यार मागीर तुमचें हें काय? No, she has to decide which political party she wants to contest. She will decide at the right time. So 100% she is contesting. No, she is already decided to contest. She is already going around, meeting people, meeting leaders, meeting small people who are having problems in that constituency. आणि ते प्रयत्न करता सोडोवपाचे पासून ते आमदार ना थिंगा कामां चालू केल्या तेणें. Michael Lobo is saying that he has interest in partisan all over Goa.
Is Michael positioning himself as the next CM candidate? No, I am not positioning myself as a chief ministerial candidate. It is too early. We have very seniors in our in the state of Goa. Let them take. We will help them. आम्ही जो मुख्यमंत्री जातलो तेका आम्ही हेल्प करतले. न सध्या पयली डेप्युटी जावन करता ना ते पार्टीशी ना दिवपाक कोणाक कितें दिवपाचें पयलीं. Are you happy with the performance of the BJP-led government in these 5 years? हे खाली तुका हे आन्सर करतलो पार्टी प्रेसिडेंट. No, I'm asking you are a minister of the government. माझ्या हितूनसून आम्ही काम करता. इन माय डिपार्टमेंट्स आय हॅव डन जस्टीस. आम्ही उतर दिल्ले, सालिगांव प्लांट अपग्रेड करतले, साऊथ गोवा प्लांट रेडी करतले. आमचे 70% काम सोंपले साऊथ गोवाचे. मशिनरी वाटेर आहा, थोडी येयल्ली आहा, थोडी वाटेर आहा. Before the code comes, we will inaugurate the South Goa plant. Next week we are inaugurating solid waste management plant, which is biomedical waste treatment plant. So we have done justice to the portfolio given to me. The Goa garbage free जावपाक तो South Goa plant very important. So आम्ही हे काम complete करतले. आखे कोणे हाडून शिताच्यो हांडयो खाली केल्या. म्हणजे खंयचे तरी रेस्टॉरंटार हाडून रोडार हांडी खाली केल्या. नियर द सब रजिस्टराक मेन रोडाचेर उलयता. डेप्युटी कलेक्टरान वयता पळय त्या रोडाचेर हांडयो खाली केल्या, तोप खाली केल्या रायसाचे आनी करीचे. म्हणजे थिंगा सिस्टम ना. आय एम व्हेरी सॉरी. आमची फ्रेंड ती चेअरपर्सन प्लस मेंबर्स आणि आमचो MLA they have to take interest. I am not saying anything bad to them, but they have to take interest. सेम प्रॉब्लेम आमचे कालांगूट आले एक टायमान, कांदोली आले. तिंगा कित्याक ना अशें प्रॉब्लेम? कित्याक आमी सॉल्व केला हे. अंजुना आले सेम प्रॉब्लेम, तेणी सॉल्व केला. थिंगासोर सुबेज जाता, थिंगासोर रायस तरी उणो जाता. आमचो रायस थिंगा अंजुना उरता पळय ते रायस आनी चिकन आनी वेजिटेबल आनी फीश जे हॉटेलांनी कन्ज्यूम जाता पळय ते उरता पळय ते दुसऱ्या दिसा भायर वयता. सो ते रोडार हाडून खाली करिना. एक टायमार करताले, आतां करिना. तेणी करपाक जाय न्हू. सो दॅट इज वाय यू रिक्वायर good people to take interest in the town, in the city, in the village, in the constituency. करंट